कारवार न्यूज तुमका स्वागत करता। अमेझॉन ऑनलाईन शॉपिंग ॲप मार्फत खरेदी केलेले कारचे कवर वापस करूक वचून एक व्यक्तीन 7 लाख रुपये नाकन घेईल घटना कारवार तालुक्याच्या गोटेगाळीत घडली। गोटेगाळीचे अरविंद तिवारी हेमी नोव्हेंबर 12 तारखेक अमेझॉन शॉपिंग ॲप मार्फत मारुती स्विफ्ट डिझायर कारचे कवर ऑर्डर केले। ते नोव्हेंबर 22 तारखेक डिलिव्हरी बी झाले, पण ते कवर कारीक सारखे जाते ना जाल्ल्यान वापस करूक पार्सल कवर भितर आशिल्ले ऑटो फॅक्ट कार एक्सेसरीज कंपनी नावाच्या मोबाईल नंबराक कॉल केले आणि कवर वापस घेऊक तेमी सांगले। कवर वापस घेऊक 5 रुपये टोकन अमाउंट भरचे पडतले म्हण तेमी सांगून अरविंद तिवारी हेमच्यान बँक डिटेल्स घेयले। नंतर नोव्हेंबर 23 तारखेक बँक अकाउंट चेक केल्यार 7 लाख 26 रुपये डेबिट जाल्ले कळून येयले। हेजे संबंध सायबर क्राईम स्टेशनाचेर प्रकरण दाखल जाला। बारावी शिकते आशिल्ल्या एक विद्यार्थीन रेल्वे ट्रॅकाचेर आत्महत्या करून घेईल घटना होन्नावर तालुक्याच्या अनंतवाडी लागीं घडली। होन्नावर मोगवा हळगेरी मूळवासी जावन आशिल्ले आनी हालीं अनंतवाडी कोर्टात रावचे 17 वर्स वयाचे विशाल मंजू गौडा हेणी आत्महत्या करून घेयले अशें कळून येयलां। विशाल 12वी शिकतालो, शिक्षणात बी हुशार आशिल्लो, पण आत्महत्या करूंक कारण कितें हें कळून येयलें ना। हेचे संबंध पोलीस प्रकरण दाखल जाला। भारत देशातलो प्रसिद्ध प्रवासी स्थळ जावन आशिल्ले मुर्डेश्वराचेर उग्रवाद लोकांली नजर आसा, तेजेन जिल्ल्याच्या लोकांक भंय सुटला। हांच्या ईश्वर मूर्ती विरूप केल्लें चित्र ICS मॅगझिनात छापिले लोकांक क्रोधाक बी कारण जाला। तेजेर मुर्डेश्वरात पोलीस बंदोबस्त केला। समुद्र मार्गार बी कोस्टगार्ड पोलिसान घोणील नजर दवरला। गेल्ल्या 2 दिवसां फाटीं उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या भटकळ तालुक्याच्या मुर्डेश्वरात आशिल्ले व्हड ईश्वर मूर्ती विरूप केल्लें चित्र ICS आपल्या मॅगझिनात छापिले आनी तो फोटो सोशल मिडियात खूब व्हायरल जावन निघून सार्वजनिकान क्रोध व्यक्त केल्लो। तशेंच समुद्र किनारपट्टी भागात विध्वंस कृत्य करूंक उग्रवादी लोकांनी तयारी केला अशी भंय सुद्दां व्यक्त जाल्ली। तेजेन कार्यप्रवृत्त जाल्ले जिल्हा पोलीस विभागान मुर्डेश्वर भागात सेक्युरिटी वाडयला। 2 days ಬ್ಯಾಕ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುರುಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹನ ಡಿಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಂದ್ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅದು ವೈಡ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು। ಸೊ ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂದೋಬಸ್ತನ್ನು ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಏನು ದಾರಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದಿದೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದು ಕೆಲವು CCTV ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಇದೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್, ಪೊಲೀಸ್ ಮೆನ್ನು ಮತ್ತು ಆರ್ಮ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಜನರು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಫ್ರಿಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಆ ಕುರಿತು ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ICS मॅगझिनात दी वॉइस ऑफ हिंद कवर पेजाक मुर्डेश्वर ईश्वर मूर्ती फोटो छापला। इतलेच न्ही, ईश्वर मूर्तीची तकली नाकन त्या जाग्याचेर ICS ध्वज लायला। अशें विरूप केल्लें चित्र छापील बदल जिल्ह्यात क्रोध व्यक्त जातीत आसा। गेल्ल्या ऑगस्ट महिन्यात ICS मॅगझिनाक काम करचे उग्रवादी लोकांच्या संपर्कात आशिल्लो भटकळचो जफ्री जवाहर दामोदी अलियास अबू हाजीर अलबद्री हेका राष्ट्रीय तनिखा संस्थेन अटक केल्ले। तो राग काडूक ईश्वर मूर्ती विरूप केला अशें संशय व्यक्त आसा, पण ईश्वर मूर्ती विरूप केल्ले बदल जिल्ह्यात खूब कडेन विरोध व्यक्त जाती आसा। ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ, ಅವನ್ನು ನಾವು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ। 11ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಗಜ್ನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಇಸ್ಲಾಂನ ದಾಳಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು, ಆವತ್ತಿನಿಂದ 21ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ। गेल्ल्या 2 दिवसां फाटीं शिरशीत धाडगयले पोलिसान गांजा नशेकरचे आणि विकचे प्रकरणासंबंध अटक करून वैद्यकीय परीक्षा केल्ले 15 लोकांपैकी 12 लोक गांजा नशे केल्ले बदल कळून येयले। शिरशीच्या न्यू मार्केट पोलीस स्टेशना भागात नोव्हेंबर 22 तारखेक
नशेचे पदार्थ विकचे आणि नशा करचे बंद करच्या उद्देशान गांजा पेडलर आणि नशा करतल्याविरुद्ध सकाळी सकाळी क्रम घेयले आणि कस्तुरबा नगर, नेहरू नगर, इंदिरानगर, मराठी कोप्पा, KHB कॉलनी, कोटेकेरे हांगा 10 अडगान 15 युवकांक ताब्यात घेयले आणि तेमकां वैद्यकीय परीक्षा केल्ले. आता 15 लोकांपैकी 12 लोकांक नशा केल्ले बद्दल कळण येयला. हेमचे विरुद्ध NDPS कायद्यात प्रकरण दाखल जाला. विधान परिषद इलेक्शनाक स्पर्धा केल्ले BJP उमेदवार गणपती उळवेकर हेमी कारवार तालुक्याच्या अलग अलग ग्रामपंचायतीच्या सदस्यां बरोबर बुधवाराक सभा केले. BJP उमेदवार गणपती उळवेकर हेमकां मत दिवचे बद्दल मंगळवाराक जाल्ल्या सभेत चित्ताकोला, केरवडी, कद्रा, गोटेगाळी, घाडसाई, हणकोण, देवळमक्की, मल्लापूर ग्रामपंचायतीचे BJP सपोर्टेड सदस्य उपस्थित आशिल्ले. जिल्ह्यात BJPचेच MP आसात, 5 MLA आसात, तसेच स्थानिक संस्थेचे बहुतेक सदस्य BJP आसात. तेजेन सुधारणेच्या दृष्टीन आपल्याक निवड लढा आपल्याक मत दिया म्हणून उमेदवार गणपती उळवेकर यांनी सांगले. ह्या वेळाचेर MLA रुपाली नायक आणि BJPचे कार्यकर्ता उपस्थित आशिल्ले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना प्रकरण कमी जाती आसात. दिवसांदिवस पॉझिटिव्हिटी रेट बी कमी जाला. बुधवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात एक बी पॉझिटिव्ह केस मेळना. आयच्यातल्यात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.